जेजून फारिसेवाक म्हणलें, हांव चल्लों आनी तुमी म्हाका सोदतल्यात आनी तुमच्या पातकान तुमी मोडटल्या। हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना। जिदेवानी म्हणलें, हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना अशें तो सांगता म्हणटच तो आपलो जीव दितलो म्हूण तो सांगूंक सोदता काय। ताणें तांकां म्हणलें, तुमी सकयले, हांव वयलो। तुमी ह्या संवसारांतले, हांव संवसारांतलो न्हय। तुमी तुमच्याच पातकांनी मोडटल्या म्हूण हांवें तुमकां सांगलां। कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण तुमी सोत मानिना जाशात जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी मोडटल्या। ताणें ताका म्हणलें, तूं कोण तर? जेजून तांकां जाप दिलो, पयलींच जावन हांवें तुमकां सांगलां तोच। तुमचे विशीं सांगचें आनी निवाडचें जायतें आसा, पूण म्हाका पाठयला तो सत्यवंत, आनी जें हांवें ताचे कडसून आयकलां तेंच हांवें संवसाराक सांगतां। तो बापाची खबर सांगता म्हूण ते समजूंक नात। ते पासत जेजून म्हणलें, तुमी मनशाच्या पुताक उबारतले तेन्ना तुमकां कळून येतलें की आसा तो हांवूच आनी म्हजे वस्तोंगी हांव कांय करिना, पूण जशें बापान म्हाका शिकयलां तशेंच हांव उलयतां। आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे सवे आसा। ताणें म्हाका एकलो साणूंक ना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदांच करतां। तो अशें उलयलो तेन्ना जायत्यांनी ताचेर विस्वास दवरलो।